आज ह्या भावांक हांगा आनी भयणांक हांगा पोसता ती पळोवन लज दिसपा जाय सरकाराक। 12,000 जर संवसार करपाक शकता जाल्यार सीएमान आपले बायलेक विचारचें, कारण म्हाका दिसना तो बाजारान वचून आज दाळी टमाट बी घेता आसतलो म्हणून। 11,000क तांकां एक भीक म्हणून 1000 रुपया दिवप, कारण तांणी सांगलें की आपूण फाल्यांच्यान येवचें ना कामार म्हणून, आमकां जमना म्हणून हें। एक गोश्ट सरकारान लक्षांत घेवपाक जाय, आज पेट्रोल खंय पावला। जर तांकां आपल्या घरा कडल्यान जर स्कुलान कामाक वचपाक जाय आनी परत येवपाक जाय, ऑलमोस्ट 8-9 वरांची ड्युटी जाता, सकाळी 7, 6:30, 7 ते 3 पर्यंत जाता। पेट्रोलाचे खर्च काडून आपल्या भुरग्यांचे युनिफॉर्म एज्युकेशनाचे खर्च काडून तांच्या हातान उरता कितें आसतलें तें म्हाका दिसता सरकारान एकदां चिंतपाक जाय। इतलो जो पयसाचो अपव्यय करता तेन्ना इतलें आसतना एक डिग्निफायड लायफ ह्या ड्रायव्हरांक, जांच्या हातान आमच्या प्रत्येक मनशाच्या भुरग्यांची भलायकी आसा, तांकां तुमी एक डिग्निफायड लायफ दिवपाक शकना। हाजे बद्दल म्हाका डावट येता की सरकाराक पडला कितें। आज एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम म्हणून स्टार्ट केला तांणी, जे जॉब आज लोक जॉबान आसा, जाका सरकारा तर्फे जर जॉब मेळटा, तांकांच जर तुमी आज सारको पगार दिवपाक शकना, सारको तांचे एक जो पगार तांकां जो दिवपाक जाय, जो लायफ जगपा खातीर जे पयशे जाय ते दिवपाक शकना, तुमी एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम आनी करता कित्याक? म्हणजे तुमी भुरग्यांच्या मुखार आनी परत एक आजर दवरतात। हीच परिस्थिती आनी हेच आमी समजुपाक जाय। तुमी ह्या लोकांक पळया कितें आसला, कित्याक आयल्यात ते हांगा? फक्त एक डिग्निफायड पगार मेळचो म्हणून, जातल्यान ते एक आपलें लायफ जगूंक शकतले। म्हाका दिसता ही गजाल सरकारान कळपाक जाय। काल एक तुमी संडेच्या दिसा जर 1000 रुपया वाडोवपाक शकता जाल्यार आनी 3000 वाडयले जाल्यार तुमचें चिंतन शिबीर जे 5 स्टार करता ते बंद करा। हांगा आझाद मैदानार इतलो बरो जागो आसा, हांगा बसून करुया, हे लोक मेळटले, आमी मेळटले। इतले पयशे जे आज तुमी जे खर्च करता वेगवेगळ्या गोश्टींचेर आनी फुकट वगडायता, कला अकादमीची परिस्थिती पळया। अशें आसतना एक 10 लाखाचो एडिशनल बर्डन प्रॉब्ली जातलो 1000 रुपया प्रमाणे, जाल्यार ते एक तुमकां एक भुरग्यांच्या भलायकी खातीर एज्युकेशन, वेर दे आर वन ऑफ द पिलर्स ऑफ एज्युकेशन, दे आर टेकिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम देअर होम्स टू द स्कूल, तांचे जर तुमकां पडून गेल्ले ना जाल्यार हांव मागता देवा कडेन की हांकां बरी बुद्धी दिवं आनी आमचो पूर्ण सपोर्ट आसा। हो प्रश्न एज अ ऑपोजिशन वी हॅव टेकन अप टॉप, आमी सगळ्यांनी मेळून हो प्रश्न घेतला। मागीर तो विजय बाबा आसूं, काँग्रेस आसूं, किंवा आमचे बॅनर्जी आनी क्रूज आसूं, सगळ्यांनी मेळून हो विशय घेतला। आमी तांकां एक आश्वासन दिता आयज आम आदमी पार्टी तर्फे की आमचो पूर्ण तांचे बरोबर सपोर्ट आसतलो आनी हो विशय इजिली आमी कशेंच सोडपाचें ना। एक डिग्निफायड लायफ तांणी जगपाक जाय आनी ते डिग्निफायड लायफ तांकां दिवपाचो आनी तांकां मेळपाचो कॉन्स्टिट्युशनल तांकां अधिकार आसा आनी तो सरकारान तांकां दिवचोच पडटलो।